मयेचो इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचो प्रश्न तडीक लावपाचो अजेंडा घेवन मयेकार आणि मुख्यमंत्री परिकराची शेनवारा 28 तारखेर बसका थारल्या। प्रश्न चडार पडचो न्ही म्हूण सध्या उपसभापती धरून थळाव्या राजकारण्यांनी मध्यस्थी चलयल्या। मयेकार म्हणटात पयलीं सध्या कस्टोडियन कायदो रद्द करचो। मुख्यमंत्री मयेकारांक कितें पर्याय सांगता आनी ताचेर मयेकार कितें भूमिका घेतात ताचेर बसकेचो आनी मयेचे प्रश्नाचे फुडें कितें ते थारतले। मये मुक्ती खातीर मयेकार सध्या दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानार सत्याग्रहाक बसल्यात। मयेचो प्रश्न सुटूंक नाशिल्ल्यान गोंय अजून मुक्त जावंक ना असो मयेकारांचो मुद्दो। मयेकारांची मुख्यमंत्र्या बरोबर शुक्रारा बसका जावपाची आशिल्ली। ही बसका आतां शेनवारा जातली। ते बसके उपरांत मयेकार फुडें कितें ते थारायतले। गेल्या 52 वर्षाच्या कार्यकालांत सत्तेचेर जी आजपर्यंत सरकारां आयलीं त्या सरकारांनी फक्त मयेकारांची दिशाभूलच केल्लेली आसा। हो कायदो जो आसा कस्टोडियन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी एक्ट हो कायदो गोंयच्या सरकारान लायिल्लो आसा, पण तरी सुद्दां हो कायदो सोडोवपाक हो प्रश्न जो सोडोवपा खातीर सेंट्रलान कितें करपाक जाय म्हणून ताका आसलेले विशय जे आसा हे विशय गोंयच्या सरकारान आसलेले मनीस करतात आनी ही एक प्रकारे दिशाभूल करपाचो हो प्रयत्न आसा। मुख्यमंत्र्यान आमकां मेळपाचें उतर दिल्लें, पण आमचे मयेचे आमदार अनंत शेट यांच्यानी अर्कात धाडलेलो आसा की 28 तारखेक सकाळी 9:30 मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्यानी त्यांच्या बंगल्याचेर मिटींग दवरलेली आसा। हा भाग आहे ही गोष्ट खरोखरच लज्जास्पद आहे। ही गोष्ट आहे म्हणून मी स्वातंत्र्यासाठी गोवा स्वतंत्र झाला असं मी म्हणायला तयार नाही। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। भांगराळे गोंय अस्मिताय आनी आमी 105 ह्या संस्थांनी ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेक भांगराळो गोंयकार जीवन सिद्धी पुरस्कार जाहीर केला। भेंब्रेच्या जल्मदिसा निमतान हो पुरस्कार जाहीर केलो। फुडले म्हयनो 1.5 म्हयन्यांत तांकां हो पुरस्कार दितले। हे 105 लोक एकठांय येवन आनी भांगराळे गोंय एकठांय येवन हो व्हडलो भोवमान गोंयकारांच्या वतीन आमी उदय बाबाक भेटयतात। उदय बाब निस्वार्थी एक व्यक्तिमत्व जांच्या सेवेत नोंद घेवन गोंय राज्य सरकारान तांकां राज्य पुरस्कार भेटला। तसोच कोंकणी केंद्र मेंगळूर हाणें बीन कोंकणी पुरस्कार भेटयल्लो आसा। एकता सेवा संघ पाडी केप्यां एकता उत्सव घडोवन हाडटा। शेनवारा आनी आयतारा हो उत्सव जातलो। एकता उत्सव 2013 हो ह्या वर्साचो उत्सव ह्या म्हयन्यात 22 आनी 29 शेनवार आनी आयतार आसा। सगळे 2 दिसाचे इव्हेंटात जितली कॉम्पिटिशन आसा तितल्याही कॉम्पिटिशनाचे जवळ जवळ कॅश प्राइजेस आमी ऑनोरेरियम धरून 1,13,800 रुपया प्राइजेस आमी सगळे जे वांटेकार जातले त्यांचे खातीर आमी दवरले आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर समीर भट। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।